अखिल पर्रीकारान जे वक्तव्य केला ती ताची भुरगेपणां आसा। म्हापशान आपूण कितलेच फावट गेला। आपूण केंद्रीय मंत्री आशिल्ल्यान प्रत्येक फावटी सगळेच कडेन वचपाक पावता असो ना, पूण खंयच आपले दुर्लक्ष जाल्लें ना म्हण प्रतिक्रिया आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान दिल्या। आरडी एक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। बेजार आहा तुमच्यार कितें उलोवप बीन जालें पूण तेंच्यांनी नाराजी अशी व्यक्त केल्या अशें कांय ना। आज आमचो देश केदो व्हडलो आसा। एक नवें खातें आयुष मंत्रालय हें म्हाका मेळ्ळें। देशांक न्ही तर परदेशांक काम हें सगळें जगान आनी तुमी सगळ्यांनी पळयलां। त्यामुळे निश्चितच कॉन्स्टिट्युन्सी इल्लोसो वेळ ह्या कामामुळे कॉन्स्टिट्युन्सी इल्लोसो वेळ कमी दिवंक मेळ्ळो, पण तूं निग्ल्यात खंयच जावना। ह्याच म्हापशान म्हाका दिसता हांव 50 फावटी तरी पावलो आसतलो, पण प्रत्येकाच्या घरा वचूं शकना हें मात्र खरें। त्याच बरोबर एक नवें ताजें उदाहरण दिता की आमी जो एक न्युरो कॅम्प दवरलो, तुमी जाणा पेड्यान जवळ जवळ 12,000 लोकांनी तातूंत सहभाग घेतलो। 8 दीस हांव म्हापशांच आशिल्लो आणि हे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी थंय काम केलां। संपर्क ना अशें ही गोश्ट एकदम चुकीची आसा। म्हणजे ते खंय कोणाक कितें खूप आसलां हें आमकां खबर ना, परंतु संपर्काच्या दृश्टीन खंय नॉर्थ गोव्या तूं खंय वचता, कदाचित सावथ गोव्याक पावना हें हांव मान्य करता, पण नॉर्थ गोव्याक खंयचीय कॉन्स्टिट्युन्सी अशी ना ज्या जाग्यार हांव पावूं अशें ना। पण तूं कांय ना कांय कितें तरी एक हाचे फाटल्यान कितें तरी वेगळी हें आसतली, पण तूं थंय आमी लक्ष दिना। कार्यकर्त्याचो अधिकार आसता उलोवपाचो, पण एकच गोश्ट की तेणें चार हातून उलोवंक जाय आशिल्लें। म्हाका म्हाज्याच घरा हो जो उलोवपी आसा म्हाज्या घरा कडेन जवळ जवळ 25 फावटी आयला ह्या सगळ्या हातूंच्यान, पूण केन्ना तशी हें म्हाका सांगूं ना अशें आसा म्हणून। हांव डिस्ट्रिक्ट म्हापसा डिस्ट्रिक्टाचे बैठकीक गेलां, इतर सगळ्या कार्यक्रमाक गेलां, सगळ्या गणेश चतुर्थी मागीर इतर सगळ्या कार्यक्रम सगळ्या पेक्षा म्हापशा चड गेला। तुमकां अशें दिसता की ताका आनी कोणें इन्स्टिगेट केलो अशें तुमच्या अगेन्स्ट उलोवपाक? ना, तो भुरगो आसा। आतां म्हाका दिसता ना इन्स्टिगेट केलो म्हणून, परंतु हे एक समजुपाची गोश्ट आसा की बाबा एक केंद्रीय मंत्री आपल्या मतदारसंघात डेली आसूं शकना किंवा प्रत्येकाच्या घरा आसूं शकना। अशे तरेचो एक्सिडेंट की एकय कार्यक्रमांत तेणी आपयलो हांव वचूं ना अशें केन्नाच जावना, हें 100% हांव सांगूंक शकता। त्यामुळे ही थोडी बालिशपणां आसात। आमी आमच्या भुरग्याच्या बरोबरचोच भुरगो तर अशें उलोवन समाधान जाता। शेवटी उत्तर गोंयची जनता गोंयची जनता हें सगळें जाणा, तातूंत ताका व्हडलेशें आमी हें म्हत्व दिवपाची गरज ना। मातशे अनुभव फुडें येतले, कारण एकूण जर आमचो राजकीय हितूंच्यान जवळ जवळ 35 वर्सां राजकारणाक आमी आसा। म्हणजे सादो गांवचो पंच ते केंद्रीय मंत्री म्हणून हेजे लोकांनी जो आशिर्वाद दिलो तो ह्याच गोश्टीमुळे दिलो। तातूंत आमी काय शेवटी उलोवप सुद्दां आपल्या बरोबरच्या व्यक्ती बरोबर हें सांगूंक जाय, परंतु त्यामुळे ताका काय ताच्या म्हणण्याक कांयच अर्थ ना। आणि त्यामुळे गोंयची जनता उत्तर गोंयची जनता योग्य वेळाचेर जे कितें तांचे आशिर्वाद ते आमकां निश्चितपणान घेतली। त्यामुळे एक आमचो जाणी हो विशय काडला तो म्हणजे मंडल न्ही। एकटो मनीस कितें 1000चे सभेक एकटोच मनीस कितें उलोवंक शकता, हाजो अर्थ सगळ्यांची सहमती ताका आसा अशी ना। आणि ते सुद्दां आमचे रिक्वेस्ट इतलोच की अशे काही जर ग्रिवेन्सीज आसात, ग्रिवेन्सीज आसतल्योच काही, म्हणजे 5.5 लाख मतदारसंघ आसा, प्रत्येकाचे मत सगळ्याच्यो हें पुरोवंक शक्य ना, हें तितलेंच बरोबर। परंतु ताणें ह्यो काही गोश्टी आहात म्हणजे हे बेशिस्त जाता। म्हणजे हे गोश्ट ह्यो हे संघटना अंतर्गत आसा, कित्याक आहा ताणी अध्यक्षाक सांगूंक जाय किंवा म्हाका स्वता सांगूंक जाय तूं एक वेळ न्ही हांव 4 वेळा येवपाक, सपोज तुमी कार्यक्रम दवरतात किंवा तुमच्या हातूंच्यान जातात 4 वेळा मेळपाक तयार आसा। ही पब्लीक हातूंच्यान जसो वेळ मेळटा त्या पद्दतीन आमचें मेळप सगळ्या कार्यकर्त्यांक जाल्यार सगळ्या मतदारसंघात जाल्यार खंयचीच पंचायत चुकूं ना अशें सांगता। आमचे खासदार जे प्रोजेक्ट आसात तांचें उद्घाटन, तांचे फावंडेशन स्टोन, मागीर सांस्कृतीक कार्यक्रम, मेळे जाते सगळ्यो गोश्टी असतात आणि त्या हातूंच्यान खंयचोच भाग खंय ते दुर्लक्षीत जाता अशें म्हाका दिसता। म्हापशे तर नाच ना, हें तुमकां एक उदाहरण हांवें दिलें।